जी आमगेली सी फेरर वेलफेअर फंड सोसायटी ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम फॉर 75 इयर्स जो 1 लाख आहा तो आमगेलो एक डिमांड आहा जे 75 एंड एबो आहाय तांकां सगल्यांक ही स्कीम तेणी एप्लिकेबल करची म्हूण जावं 80 इयर्स नो 90 एबो आहा 75 तेच भाशेन तेंगे विडोसांक तेच भाशेन जे 12,500 मेमाचे एक्स ग्रेच्या 12,500 मेळटाले ते वन टाइम तेणी सेटलमेंट केलो पूण जायत तारवटी ते पयशे ते ओदान घेवनय सो तेंकाय ते तुमी पयशे पेमेंट करचे म्हूण तिसरो आमगेलो जो आमगेले तारवटी भावांक जे वर्किंग सीफेरर्स आहाय तांकां ज्यो सीफेरर्स एनईडी फंड स्कीम आनी सीफेरर्स ग्रॅच्युटी फंड स्कीम हे दोन स्किमो ऑलरेडी आमगेले गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान इंट्रोड्यूस केलो आहाय त्यो जात तितू बेगीन तेणी इम्प्लिमेंट करचे म्हूण हे तारवट्या बेनिफिटा पासून आनी एक दुसरे लास्ट हे आतां आमगेलो प्रपोजल आमगे गोंयच्या गव्हर्नमेंटा कडेन जो सीफेरर्स वेलफेअर पेन्शन स्कीम आहा ती जावं रिटायर्ड विडोसांक जे ओल्ड एज 40,000 मेळटाय ती आमकां लास्ट आमगेले सीफेरर्स डे ऑन द 25 जून 2025 दोतोर प्रमोद सावंत आमगे चीफ गेस्ट आसलेलो आनी हेरूय डिग्निटरीज आसले तेणें आमकां सगळ्या लोकां मदें एश्युरन्स दिले ही स्कीम आदी तुमगेली परमनंट करता म्हूण आपण एक एश्युरन्स दिल्ले सो ती स्कीम तेणी परमनंट करची म्हूण हांव तांचे कडेन गोंयच्या गव्हर्नमेंटा कडेन मागोता. हांव ट्रेजरर GSCI गोवन सिमेंट एसोसिएशनाचो आतां 2012 आमगेलो जे रिटायर्ड सीफेरर आहाय तांकां फ्रँकान सांगिल्लें आमकां 200 रुपया मेळटाले तांकां आनी जेन्ना आमी 2012 आमगेलें एसोसिएशन आमी एस्टॅब्लिश केलें तेन्ना आमगेलो सरकाराक तेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो वेला पयलें की आमगेली जी सिमेन आहाय तांकां कितेंय तरी एक स्कीम कोराय म्हूण आनी जेन्ना बीजेपी येयल्लो आनी पारेकर सीएम जालो तेन्ना एक आमकां स्कीम केलोली 500 तेणी आमकां हे स्किमीक दिल्ले 2500 आतां ही स्कीम जायत पाटी मोदें बंद पडली आनी मागीर आमी सरकारा बरें परतून वयताय मागपाक रिन्यू कर म्हूण आनी अशें कोन्न आतां नियरली अराउंड 14 इयर्स जाली आतां ही स्कीम परतून तेजो इनवॅलीड जातली आनी म्हाका सुद्दां जायते हेच्या पयले जेन्ना असेंब्ली जाता तेन्ना जायते MLA हो इश्यू रेज कोताय की जी सीफेररांगेली स्कीम आहा ती परमनंट करची म्हूण आतां लास्ट इयर जेन्ना आमगेलो मारिटायम डे आसलो तेन्ना प्रमोद सावंत जो आमगेलो चीफ मिनिस्टर आहा तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की ही स्कीम आहा ती परमनंट कोतले म्हूण जेन्ना पयर आतां 6 मार्च आमगेली असेंब्ली जाल्या थिंगा म्हाका सुद्दां आनी एक MLAनूय हो इश्यू काडला म्हाका सुद्दां कुट्रे MLA आज ही MLAकूय एप्रिशिएट करपाक हेच दिसता म्हणजे रिलक्टंट अशें कित्याक आमकां कावण्या भाशेन कोताय म्हणजे गेल म्हणटरीची रिन्यू कोताय कावण्या शीत गायिल्ल्या भाशेन कोताय सो सरकारान हे पावटी म्हणजे आतां इलेक्शन आहा परतून तुमी तशें कोतले परतून एक पावटी आमकां मिसलीड करपाक ट्राय करतले हे भाशेन करपाक जायना आमगेलो डिमांड आतां 15 वर्सां जातली सो जात जाल्यार हांव सीएमाक मागोता आनी रुलींग आहाय तांकां ऑपोजिशनाकूय तुमी ही जी स्कीम आहा सीफेररांक गेली ती रिटायर्ड सीफेररांक सो ती आमगेली परमनंट करची म्हणून आमगेलो डिमांड आहा.